प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 2 वोड 22 ते 35 पर्यंत। लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 22 to 35। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मोइसेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें। कुसवो उगडटा तो जोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो। सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराच्या सुमूर्तीन सांगलेलें आसा ते प्रमाणे कवड्याच्या जोडयांचो ना जाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचो योद्न समोरपूंक बाळकाक जेरुजाल्याक व्हेलो। तेन्ना सिमोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो। तो इस्रायलाच्या सोडवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो। सर्वेस्पराचे क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोळीत केल्लें। तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळका जेजू करचें आसलें तें करूंक आवय बापान ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या हे सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय, कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली। परजांक उजवाडायतो थारोनीक प्रकाश तुजे पोरजे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप। आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें। तेन्ना सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताची आवय मारयेक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक क्रू कशी देवान ताका नेमला। ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं आनी एक तोरसाद तुजे काळीज आसपास वित्तेली। प्रितीच्या बाबणीनो आयज आमी जें शिवर्तमान वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना जेजूचो जल्म जालो, जेजूक आंकवार मोरी आनी आपलो ताजो आनी जुजे ताका देव मंदिरान भेटयतात। आनी कित्याक करतात काय, कित्याक जेजू एक पयलो जाण आसा देवाच्या उतरांत बरयल्लें, कुसवो उगडटा तो दर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो। कुसवो उगडटा तो दर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो। म्हणटच हें मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे बरयल्लें म्हणून त्या वेळार मोइसेसाचो कायदो आसलो म्हणून आतां मोरी आनी जुजे जेजूक देव मंदिरान भेटोवपाक वतात। आनी बाबणीनो कितें घडटा जेन्ना जेजूक ते देव मंदिरान वतात, थंयसर एक प्रवादी आसा, ताचें नांव जावन आसा सिमियोन, आनी पवित्र आत्मो सर्वेस्पराचो क्रिस्ताचो पयलो ताका आत्मो पवित्र आत्म्यान ताका सांगलेलें की सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण। हें ताका पवित्र आत्म्यान कोडीत केल्लें। म्हणटच भाव भयणीनो, जेजूक मोरी आनी जुजे देव मंदिरान वता ताका थंयसर भेटोवपाक, कित्याक तो जावन आसा पयलो पूत जो कुसवो उगडटा। आनी थंयसर त्या वेळार एक प्रवादी आसा सिमियोन नांवाचो, ज्या कडेन देवान उलयला, पवित्र आत्म्यान उलयला आनी सांगला की सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या देव मंदिरान येता आंकवार मोरये बरोबर आनी जुजे बरोबर, तेन्ना सिमियोन जेजूक पळयता आनी तो कितें म्हणटा, भाव भयणीनो, म्हणटा
तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. कितली बरी उतरां सिमियोन उलयता. तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. कित्याक काय शांतीन वचूंक दिताय? कित्याक देवान सिमियोनाक सांगलेलें की तो मोरच्या आदी सोरेस्पोराचो पूत, देवाचो पूत, जो कोण देवाची ह्या संवसाराची सोडवण करतलो ताका पळयला शिवाय तो मरचो ना म्हणून. आतां ताणें जेजूक पळयला, पवित्र आत्मा ताका सांगता वच बाळूक जावन आसा सोरेस्पोराचो पूत आनी तो आतां मनशाचें तारण करतलो. आनी बाबा त्या वेळार जेन्ना तो पळयता तो म्हणटा तुवें म्हाका सांगलाय तें आतां केलाय. आतां हांव वचपाक तयार आहा, ह्या संवसारांत वचपाक तयार आहा, मरपाक तयार आहा. आतां परतून तुजे कडेन येवपाक तयार आहा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी अशें पळयता कशे भाशेन सिमियोनानी उतरां उलयलीं आनी आमी ताचे फुडें जेन्ना जेजू व्हड जालो, ताका खुर्सार मारलो आनी तो खुर्सार मरचे आदी ताणें कितें म्हणलें? बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घालता. हे सगळी देवाची खोशी, आपल्या बापाची खोशी केल्या उपरांत जेजून ही उतरां म्हणलीं खुर्सार, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घालता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, जेजूची खबर आयकता, आमी कितले फाटी भिरांतीन जियेता. मरणाची आमकां भिरांत आहा. आमी समजता की आमकां कितें दुयेंस आहा, कोणें आमकां आतां कोवीड आहा, दोतोरान सांगलां आमी जिवची ना, आमच्या कुडीन कसली दूख आहा आनी आमी भिरांतीन जियेता. कित्याक आमकां भिरांत आहा मरपाची. पूण खरें म्हणल्यार आमी सदां काल देवाची खोशी करता जाल्यार, आमी खरेपणी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलता जाल्यार आमची चोत्रां ह्या संवसाराचेर आमचेर हाचेर ताचेर वेचिना, पूण आमी देवाची खोशी करूंक पावतले. जो कोण देवाची खोशी करता ताका सैतानाक कसलोच अधिकार ना. सैतानाक कसलोच अधिकार ना त्या मनशाक कसलोच त्रास करपाक, कसलें वायट करपाक. पूण भाव भयणीनो, आमी देवाची खोशी करिना म्हणून सैतानाक आतां पदवी मेळटा, ताका पावर मेळटा आमकां त्रास करपाक, आमचेर वायट करपाक, आमचेर आड येवपाक, आमकां मरण उडोवपाक. आनी तो मरण आमकां अशेंच उडयना, तो पयलो चोदता. देवाचें उतर म्हणटा जुवाचो 10-20 वर ओडटा, म्हणटा सैतान येता टू किल, स्टील अँड डिस्ट्रॉय. म्हणजे तो पयलो येता कसो? पयलो चोदता, मागीर सगळें नागोयता आनी तेज्या उपरांत मनशाचो प्राण काडटा. म्हणटच भाव भयणीनो, हें सैतान करता जाल्यार, पूण आमी देवाची खोशी करता जाल्यार, खरेपणी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार, ते देवाचें उतर आनी जेजू आमकां सांबाळटा. सैतानाक आमचेर कसलोच अधिकार ना आनी सैतानाक आमचेर कसलेच वायट करपाक तयार ना. पूण जेन्ना आमी देवाची खोशी करता आनी आमी जेन्ना देवाची खोशी केल्या उपरांत आतां आमी सगळें केल्या उपरांत आतां कितें घडटा? आतां आमकां खोशी येता परतून वचपाक आमच्या देवाशी. आमीच म्हणटा सायबा, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घालता. ज्या भाशेन सिमियोन म्हणलें हांव आतां वचपाक तयार आहा, जेजून म्हणलें तुज्या हातान हांव बापा म्हजो आत्मो घालता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमकां खोशी जाता ह्या संवसारांनी वचपाक, कित्याक आमी देवाची खोशी केल्या म्हणून. आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. खूब वस्तू आहा त्या संवसारान ज्यो आमकां देवाच्या खोशेन भायर व्हरपाक सोदता. पूण आमी जेन्ना आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, तें उतर आमी पाळटा, फकत आयकना पूण पाळटा, आमी देवाची खोशी करता, देव आमकां सांबाळटा, पवित्र आत्मा आमकां सांबाळटा आनी आमी एक दीस देवाची खोशी करून सर्गीच्या राज्यांत भितर सरपाक आमी तयार जाता. हेंच करपाक भाव भयणीनो, आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.